दिव्यवाणी 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 दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम. मोगाच्यान परत एक फावटी भलायकेच्या संवसारांत कार्यक्रमाद्वारे तुमकां एक मोलादीक संदेश दिवंक आमकां व्हरतो संतोष. मार्च म्हयनो स्त्रियांक भेटयल्लो म्हयनो. येदोळच मार्चाच्या 8 तारखेर आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दिसाचो संभ्रम आमी चलयलो आनी आज ह्या स्त्रियाच्या म्हयन्याचे विशेष एक भलायकेचें कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगता. आनी ते कार्यक्रम जावन आसा स्त्री भलायके संबंधी उपसोचे तसले समस्या आनी ताचे परिहार. आनी हरशेंचे बरे आज आमच्या स्टुडियोंत हाजीर आसात डॉक्टर सिस्टर मेबल डिमेल्लो. हर एका म्हयन्यांत ती तुमकां जाणवाय बरीत माहेत ह्या कार्यक्रमांत वांटून आसा. तिकाय ह्या कार्यक्रमाक आमी मोगाचो स्वागत करता. तितलें मात्र न्हय, आज हे कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक आनी एक धर्म भयण हांगासर आमचे संगी हाजीर आसा. ती जावन आसा मानादीक सिस्टर डॉक्टर लॉलिटा पेरेरा. प्रस्तुत गुरुपूर रोझमिस्टिका इस्कॉलाची हेड मिस्ट्रेस जावन तिचो ती मोलादीक वावर दिवन आसा. तिकाय ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक सर्व आमच्या दिव्यवाणी वीक्षकाच्या नांवी मोगाचो येवकार हांव आशेतां. सिस्टर डॉक्टर लॉलिटा पेरेरा आग्रार जल्मली. मुळावें शिकप संपयल्या उपरांत बेतनी मेळांत धर्मभयण जावन सोम्याक तिणें तिचें जिवीत समर्पिलें. मैसूर विश्वविद्यालयांत तिणें MA पदवी प्रथम रँक सवे गोल्ड मेडल आपणावन जोडली. उपरांत PhD संशोध करून 2022व्या वर्सा मैसूर विश्वविद्यालयांत तिणें दोतोर सनद आपणायली. सिस्टर डॉक्टर लॉलिटा आज आमचे संगी आसचे आमकां व्हरतो संतोष. मुखलें कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक हांव तिचे लागीं विनंती करतां. मोगाच्या वीक्षकांनो, भलायकेच्या संवसारांत तुमकां ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत मागता. आमचे संगी आसा डॉक्टर सिस्टर मेबल डिमेल्लो. भलायके विशयांत प्रत्येक तरान स्त्रियांच्या भलायके विशयांत तुमकां आज सविस्तर तरेन म्हायती दितेली. संवसाराचे रचने जावन म्हणजे देवान हो संवसार आसतना रचने पैकी एक सोबीत स्त्री एक देवान रचलें आनी ती जावन आसा नाजूक, अमूल आनी आकर्षक. आमची बहीण, आमची आवय. आनी आवय म्हणटना आमकां सर्वांक एक तराचें बोगाप उदेता. कित्याक ती जावन आसा मोग म्हणयत, एक आवय जावन आसा दयाळाय म्हणयत. आनी ती एकूच जाल्यार आनी एका कुशीन आमी एका आवय विशयन एका भयणी विशयन कितें आमी चिंता आठवेत. कितें म्हळ्यार एक स्त्री तिच्या भलायके विशयन केदाळाय ती उक्त्यान सांगना आनी मस्त पटीन ती कश्ट जाता. देवान स्त्रियेक म्हणलें तुज्या पतीक तुवें काल जावन चलूं जाय आनी प्रसूतपणान तुवें कश्ट सोंसूं जाय. ह्याच रितीन आमी ह्या आधुनीक संवसारांत पळयता एक स्त्री कितलें कश्ट जाता. म्हाका वत तसले प्रमाणे एक 90% म्हणयत स्त्री आपल्या काळजांत पुरो जगोवन दवरता आनी 10% म्हणयत एक स्त्री उक्त्यान सांगता. आनी आमी ह्या आमच्या भोंवतणी आमी पळयता आमची सावय थोडे फावटी आमीच दुसऱ्या दुसऱ्या पिड्याक आमी वळख जावन आसा. आनी विविध तराच्यो पिडा ह्या स्त्रियांत आमी पळोवंक शकता. डॉक्टर सिस्टर मेबल, तूं आमचे संगी आसाय. हाचे विशयांत तुजी अभिप्राय कितें? एक स्त्री प्रसूतपणा वेळा मात्र न्हय, ताच्या पयलें ताच्या मागीरय कश्ट जाता आनी विविध समस्यांनी तिका रेवड घालना. एक स्त्रियेचे कश्ट तिचे पयले मासीक स्त्राव आराम जाताना संगीत हे कश्ट आराम जातात. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळा एक स्त्री घाबरता. तिच्या कुडींत बदलावण जाता. तितलेंच न्हय, तिच्या खाना जेवणांत, तिच्या चिंतना भावनांत ती एक चेंजीस हे बदलावण येता. देखून एक स्त्री हर एका म्हयन्यान चड
या उणे मपान मुनी कस्टोन आसा. डॉक्टर सिस्टर मेबल आयच्या काळार हर एक इन्स्टंट जावं पावलां तांचे आहार म्हळ्यार खावची खाना जावं पुरो एक खावगी संस्कृती म्हणली आमकां दिसून येता. आनी भुरगे तरणाटे प्रायरत ह्या पुरा खाणाक वळख जावन तांची भलायकी ते बिगडले म्हणले बरें आमकां दिसता, समाजान आमकां दिसता. आयज कालांनी आमी पळयता भुरगीं भारी बेगीनच परिपिकाय पोवतात. ते 4थी क्लास जावं पुरो 5वी क्लास जावं पुरो एक एज प्युबर्टी म्हण आसा न्ही त्या प्रायाच्या भुरग्यांनी म्हणजे ल्हानच भुरगीं तें आनी हाका पुरो कसलीं कारण जावं पुराय बारी बेगीनच भुरगीं एक परिपिकाय पोवतात आनी मेन्स्ट्रुअल पिरियड्स तांकां बेगीनच सुरू जाता. कसलीं कारण जावं पुरो हाका कारण कितें? आतां तुमी 2 शब्द सांगले थंयसर प्युबर्टी ऑर अर्ली प्युबर्टी या प्रिकॉशियस प्युबर्टी म्हणटात. तशें म्हळ्यार थंयसर सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसून येवचे, स्पेशली ब्रेस्ट चेंजीस आनी प्युबिक हेअर हें थंयसर भुरग्यां थंय दिसून येता. आनी दुसरें अर्ली मेनार्की म्हळ्यार पयलें तांचे मेन्सस आराम जावचे. ओके, हे 2 शब्द. आतां हाका कारण कितें म्हळ्यार आदीं आनी आतां एक 2 डिफरन्स हांवें तुमकां सांगीत. आदीं पुरा सडावत जावन एक भुरगें 8th 9th 10th तशें आसतना हे मेन्सस स्टार्ट जातले. पूण आतां 4थी 5वी जातानाच हे मेन्सस आराम जातात. हातूं एक तुमी सांगलें थंयसर खाण, कसलें खाण आतां भुरगीं खातात सडावत जंक फूड, एक पिझ्झा बर्गर लेस असलें फूड. आनी ताचें उरतें आनी एक आतांचें आमी पळयता दूद. पयलें एक घरची एक गाय, त्याच गायचें दूद एक साबार कुटुंबांक वांटून वयतलें. पूण आतां साबार तळयो ह्या हायब्रिडाच्यो गायो हांचें दूद सांगाता घालून त्या पॅकेटी दुदा मुखांतर वेताना थंयसर हार्मोनल चेंजीस जाता एक. आनी एक संगती सांगूंक म्हाका खुशी व्हरता कितें म्हळ्यार तांतयां या चिकन असलें आतां कितें मेळटा पळय तें तुमकां हार्मोन या स्टिरॉयड्स घालून थंयसर बेगीनच वाडावळ जावच्या कारण जाता. हेंच खाण सेवल्ल्या वरवीं ह्या भुरग्यांचेर बेगीनच ह्या प्युबर्टी या मेन्सस आराम जावचे चान्स आसा, प्रभाव घालता न्ही वय. आनी भलायकी बिगडूंक साथ आसा. खंडीत. ओके, थोडे फावटी पळयलां हांवें भुरग्यांक थंय कितें म्हळ्यार सडावत भुरग्यांक तांकां ह्या मासीक स्रावा टायमार कठीण पडटात तकली पड थोडीं भुरगीं इस्कालाक येनात आनी असले समस्या आमकां दिसून येतात. बट आमच्या काळार तशें बरा नासतलें, आमी सोंसून उरतल्या. हे कसले प्रभाव जावं पुरो काय लक्षणां कितें हाचें पुरा सिमटम्स कितें म्हणटात पळय इल्लें सांगीत सिस्टर ह्या विशयांत. वय, आतां तुमी काल सांगतात तें ताका हांव प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम म्हूण सांगता. प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम म्हळ्यार मेन्सस जावच्या पयलें कितें सिमटम्स एपियर जातात आनी ते इल्ले साबार सिमटम्स आसात देखून ताका सिंड्रोम म्हणटात. सो PMS म्हणटा आमी. आतां थंयसर काम जाता म्हळ्यार एका भुरग्याक एक चलयेक ताचे फस्ट मेन्सस आराम जाल्या उपरांत थंयसर थोडे फावटी इल्ले दीस या इल्लीं वर्सां इरेगुलर मेन्सस जातात. मागीर ते मेन्सस आराम जावन हर एका म्हयन्यांत एका चलयेक मेन्सस जातात. आनी हे मेन्सस जावच्या एका हप्त्याच्या पयलें थंयसर इल्ले चेंजीस जातात. ओके, त्या टायमार एक ल्युटियल फेज म्हणटात त्या टायमार काम जाता म्हळ्यार थंयसर इस्ट्रोजन लेवल उणें जाता आनी प्रोजेस्टेरॉन लेवल चड जाता. आनी अशें जाल्ल्यान थंयसर हार्मोन्स दीज हार्मोन्स म्हणटात न्ही इस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन. आतां इस्ट्रोजन हार्मोन उणें जाताना थंयसर थोडे चेंजीस येतात. ओके ओके, आतां हे चेंजीस एक फिजिकल या सायकोलॉजिकल या ताच्या साल समकणेंत बदलावन दाखोवन येता. आतां फिजिकल चेंजीस कितें जाता म्हळ्यार थंयसर एक विपरीत कशें तें मेनोपॉजल टायमार जावचें बरीच हांगाय हॉट फ्लॅशस म्हणटात तशें
गमेवचे तिंपरा सिमटम्स वय सिमटम्स ओके. वय लक्षणां लक्षणां थंयसर दिसून येतात. तशेंच न्हय तिच्या तोंडार मुमरां जावची प्रमाणची वय आनी थोडे फावटी एक तर फुगासान ब्लोटींग म्हणटात तशें जाता. थोडे फावटी थंयसर आजीर्ण तसलें जाता. तकली फडाफड. तशेंच मेन्ससाच्या टायमार थंयसर डिस्मेनोरिया दूख असलें दिसून येता. आतां ही PMS कालें म्हणटा आमी बिकॉज ऑफ द हार्मोन हार्मोन चेंजीस जातात देखून त्या साल संकणेन ती चेंजीस सायकोलॉजिकल चेंजीस कितें म्हणटा आमी थोडे फावटी इल्लें डिप्रेशन वय इल्लें एन्जायटी आनी इरिटेशन मूड स्विंग्स हें पुरो दिसून येता. ल्हान संगतीक हें भुरगें रागार जावंक या इरिटेशन जावंक कारण जाता. हें सकड बिकॉज ऑफ द इस्ट्रोजन लेवल उणें आसता आनी सेरोटोनिन लेवल उणें आसता देखून ह्या मुखांतर हे सिमटम्स दिसून येतात. आतां आधुनीक काळार म्हूण सांगचें जाल्यार आतां तुमी डॉक्टर जावन तुमकां एक्सपिरियन्स आसा मस्त पेशंटां तुमी मेळटात असले केसीस तुमी डील केल्यात. एक मासीक स्राव एक ल्हान भुरग्यांक एक वत्तडशें म्हणलें बरें जालां गी वा एक वेळ वत्तडशें म्हण जाल्यार भुरग्यांक थोडे फावटी स्विकार करूंक कश्ट थोडे फावटी एक्सेप्ट करूंक कश्ट फिजिकल चेंजीस म्हणटात कारण ट्रान्जिशनल पिरियड म्हणटात. ह्या टायमार आवय असो पात्र कसो आसा जाय आनी तशेंच भुरगीं इस्कालांत शिकतना इस्कालांत शिक्षका वा आवयच्या जाग्यार आसचीं शिक्षकां तांकां महत्व पात्र घेतात. कसली सलाह त्या टायमार दिव्यात तांकां तुमची हाच्या विशयांतले अभिप्राय कितें? ओके. आतां हे मेन्सस जाताना सडावत हांवें पयलें सांगलें भुरग्यांक बेगीन्स 6 ते 25 जाताना हें जाता. आतां अशें आसतना एक आवयचो पात्र विशेश जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आवयन पयलें भुरग्याक ही समजून दिवचें पडटा. समजून भुरग्यांक एक्चुअली कितें म्हूण समजना पूण एटलिस्ट एक थंयसर युट्रस आसा ओवरी आसा एक मेन्सस हे पिरियड्स जातात एक स्वाभावीक तरान जातात असलें एक आवयन इल्लो वेळ ह्या भुरग्या संगी हर एक दीस म्हणलें बरी करचें जाय पडटा. तुमी म्हणचें कुटुंबांत एक आवयन एका चेडूं आसा जाल्यार ताका हाचे विशयान माहीत जे पयलीं माहीत आवय दिवन कितें जाता एका चेडवान कितें बदलावन जाता म्हण एक माहीत दिवनूच आसचें पडटा. हेंगे कित्याक म्हळ्यार सडावत जावन एक 4th 5th आसतना अशें आराम जाता जावं पुरो पूण 3rd आसतना कित्याक म्हणटा त्या ती भुरग्यांची खेळची प्राय न्ही ते भुरग्यांक कितें म्हणून कळना पूण तांकां इल्लेशें समजून दिल्यार खान जाता म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही पयलेंच हें फस्ट मेन्सस जाताना हें चेडूं घाबरता एक टेन्शन म्हूण सुरू जाता देखून हाज्या पयलेंच अशें जाता तें कांय नॅचरल जावन एक स्वाभावीक तरान अशें जाता म्हणून समजून दिल्यार ह्या भुरग्याक एक एक्सेप्ट करूंक साध्य जाता. एक दुसरी संगत एक आवयन त्या टायमार जाता तितलें बरें खाण हेल्थी न्युट्रिशियस फूड दिवचें पडटा. लॉट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रुट्स असलें दिवचें पडटा. तिसरें हांवें सांगलें जंक फूड एक कारण खाल्ल्याक असले प्रॉब्लेम्स येतात देखून तिसरें खालें म्हणचें म्हळ्यार जंक फूड एवॉयड करचें. भुरग्यांक जाता तितलें आवयनी बरें न्युट्रिशियस फूड दिवचें आनी आवयनी बरें गायडन्स तांकां दिवचें पडटा. आनी एक हायजीन कितें म्हळ्यार मेन्सस जाताना थंयसर एक सॅनिटरी पॅड्स चेंज करचें या कशें डिस्पोज करचें तें हायजिना विशयान ती एका आवयन भुरग्याक ही समजून दिवचें पडटा. कमिंग टू द स्कूल लेवल इस्कालांत पयलें थंयसर एक बरें वातावरण क्रिएट करचें पडटा. एक कंड्युसीव आनी एफेक्शनेट वातावरण भुरगे इस्कालांत शिकता आसतना ह्या शिक्षकांनी जाता तितलें फ्रेंडली रितीन ह्या चेडवां भुरग्यां संगी तांचो वेळ करचें पडटा. समजयचें त्या विशयान तांकां एक बऱ्या रिसोर्स पर्सन एक डॉक्टर नर्सा फोन हाडन ताच्या विशयान चड माहीत जाल्यार खंडीत जावन थंयसर माहीत पयलें टिचरांनी थंयसर सायकोलॉजिकल चेंजीस
ही कितें जाता ही समजून ही पयलें टिचरांनी जोडीचें. एडॉलेसंट पिरियडार कसले चेंजीस जाता तें सकट टिचरीक समजल्यार एक भुरग्याक ह्या चलयेक एक टिचर समजोवंक शकता. तशेंच थंयसर हांवें सांगलें मूड स्विंग्स जातात. हे मूड स्विंग्स जाताना या थंयसर इरिटेशन जाता या राग येता असली इमोशनल डिस्टर्बन्स जाताना एका टिचरीन ते कशें मॅनेज करियेत, कशें फेस करियेत हे सकट एका टिचरीन ही जणवाय भुरग्यांक दिवचें पडटा. तशेंच हांगासर दोनी चेडवां चेडके आनी चेडवां अशें इस्कालांत आसता आसतना थंयसर सेक्स एज्युकेशनूय दिवचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार एक चेंजीस जाता आसतना, कुडीन चेंजीस जाता आसतना, मोतीन चेंजीस जाता आसतना थंयसर एक आंतरीक झूज या आयडेंटिटी क्रायसीस असले पुरो आराम जातात. देखून एका टिचरीन हे सकट जणवाय हे भुरग्यांक दिवचें पडटा. डॉक्टर, मासीक स्राव जाताना थोड्यांक थोडे फावटी सड जाता, फ्लो ऑफ ब्लड म्हणटात, ब्लिडींग सड जाता, थोड्यांक उणें जाता, थोड्यांक 1 म्हयनो जाता, थोड्यांक थोडे फावटी 2 म्हयन्या पर्यंत जावंकूच जायना. हे कसले एक बदलावन स्त्रियांक थंय घडटा? म्हळ्यार हे एक समस्या गी ओर हे नॅचरल प्रोसेस गी, स्वाभावीक तरान अशें जाता गी? कितें म्हळ्यार वस्तू धाकटे आमी आयकल्यात आनी हांव आतां एक मुखेल मेस्त्रीन जावन म्हाका कळीत आसा भुरगीं थोडे फावटी ह्या समस्या वळख जाल्ली मस्त फावटी हांवें तांकां डॉक्टर कशें रेफर केलां. हाचे विशयार दिलें म्हायती दिव्यात की? ओके. आतां तुमी सांगलें थंयसर मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलॅरिटी या चड मेन्सस जावचें, ब्लड फ्लो चड जावचें अशें एक समस्या सांगेत. कित्याक म्हळ्यार नॉर्मली एक भुरग्या या चलयेक या स्त्रियेचें सायकल्स 21 to 35 days सायकल त्या दिसांनी जावचें आनी एक नॉर्मली 80 ml ऑफ ब्लड लॉस आसता. ओके. नॉर्मल तें. आनी तशेंच एक 5 ते 7 दीस पर्यंत हे ताचे पिरियड्स आसतात. आतां सपोज एका स्त्रियेक ओके थंयसर चड मापान 80 ml चड मापान ब्लड फ्लो जाता, मस्त ब्लड लॉस जाता. ओके. ताका आमी मेनोरेजिया म्हणटा. ओके. हे आमी पळोवंक आमकां एक फायब्रॉयड प्रॉब्लेम्स आसल्यार या ओवरीचे प्रॉब्लेम आसल्यार या थंयसर थोडे फावटी प्रेग्नन्सी जायनासतना रावूंक थोडे IUD म्हणटात, इंट्रायुट्राइन डिवायस यूज करतात. ते कॉपराटी तशें जावन पुरो तर यूज केल्ल्या वरवीं हे चड अदीक प्रमाण रक्तस्राव जाता. या दुसरें खंयचेंय मेडिसन खावन आसतना तशें जावंक पुरो. सो हाका आमी मेनोरेजिया म्हणटा. दुसरें सांगचें जाल्यार थंयसर 2 सायकलां मदें या 2 मेन्सस जावचे मदें मिड मेन्स्ट्रुअल ब्लिडींग म्हणटात. तें थोड्या कारणां वरवीं या स्ट्रेस टेन्शन हाचे वरवीं जावंक पुरो. आनी तशेंच थंयसर एमेनोरिया म्हणटात. एमेनोरिया म्हळ्यार मेन्सस जायनासतना रावचें. आतां युजली आमी सेकेंडरी एमेनोरिया म्हणटा तें प्रेग्नन्सी टायमार तांकां मेन्सस जायना, तें एमेनोरिया, नो मेन्सस. एमेनोरिया म्हणजे नो मेन्सस. तशेंच थोडे फावटी 3 म्हयन्या एक फावटी या 4 म्हयन्या एक फावटी मेन्सस जातात. तें सडावत आतां पळोवचें कारण PCOD. ओके. अशें आमी असले समस्या आमी पळयल्यात. तुमी हे शब्द उल्लेख केलो आतां PCOD म्हणून. PCOD म्हळ्यार कितें? आनी हांवें हो शब्द आयकला बट हाचे विशयान दिल्ल्या चडीत सांगेत की ओके. विक्षकांक. PCOD म्हळ्यार पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज या आमी पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम म्हणटा. PCOS या PCOD द सेम बिकॉज तांतू मस्तूर निमण्याचे सिमटम्स आसतात देखून वट्टूक आमी PCOS म्हणून यूज करता शब्द. आतां पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम. आतां पॉलिसिस्टीक म्हळ्यार सिस्ट म्हळ्यार आमी एक उदकाचे गुळ्ळे म्हणटा तशें सिस्ट. आतां ह्या ओवरींत सडावत जावन कालें तें अंडाशय म्हणटात. वय तांतू अंडान या तांती उत्पन्न जावचें.
आता थंयसर त्या अंडाशयांत एक डॉमिनंट फॉलिकल म्हणून जाता. ओके. ते फॉलिकल रिलीज जाता आनी सपोज प्रेग्नन्सी या त्या टायमार लैंगीक क्रिया करून थंयसर प्रेग्नन्सी जावचे चान्स आसा. नंतर ते तांती काल जाता मरण येता. वय मरून वता आनी ते मेन्सस जावन थंयसर एक क्रिये आराम जाता. आतां हे पॉलिसिस्टीक म्हळ्यार त्या हातूं ओवरींत अंडाशयांत हे व्हडले व्हडले सिस्ट टायप आसतात. ते त्या डॉमिनंट फॉलिकलाक ताचे वयर ओत्तड घालतात आनी ते डॉमिनंट फॉलिकल मॅच्युअर जायनासतना थंयसर एग रिलीज आसना. सो काल जाता इवन प्रेग्नन्सीक प्रॉब्लेम जाता तशेंच मेन्ससय आसना. सो ही एक समस्या. आतां हाका कारण कितें म्हळ्यार बट ती पिडा म्हणून सांगित की पिडा नाही. वय पिडास. ओके. पिडास ती. हाका कालें नियंत्रण करूंक कसले एक चिकित्सा आसा गी. वय आतां नियंत्रणाच्या पयलें म्हाका एक कसली लक्षणां म्हणून सांगूंक जाय तशेंच कारणांय सांगूंक जाय. आतां हांवें सांगलें कितें म्हळ्यार मस्त जंक फूड म्हळें. आतां ह्या दिसांनी आमी पळयता दैहीक चटवटके उणे जाल्यात. वय दैहिक चटवटके उणे जाल्यात. वय सकाळीं हांजे मुसर लॉट ऑफ इंटेलॅक्च्युअल या काले म्हळ्यार मानसीक रितीन काम चड. सो गाम वसना. दुसरें आमचें खाण कसलें खाण हांवें सांगलें पिझ्झा बर्गर तसलें आनी सदावत भुरग्यांक आतां चिकन 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 नासतना थंयसर नॉनवेज आयटम. नॉनवेज आयटम ते फ्राय आयटम्स फ्राय आयटम चड हें नासतना तांकां रुसाना. रांदय रुसूंक तुरसान रुसाना. ओके. 2 संगती. तिसरें न्हीद उणें न्हीद म्हळ्यार राती लेट नायट वॉच म्हळ्यार 1 वर 2 वरां मसोरी न्हिदानांत मोबायलार आसतात या दुसऱ्यो एक्टिविटीज आसतात. न्हीद आसना. थंयसर प्रॉपर रेस्ट ना. आनी एक वत्तड या टेन्शन म्हूण येत. मस्त वत्तड ह्या दिसांनी आमी पळयता कामाच्या जाग्यार वत्तड, इस्कॉलांत वत्तड, परिक्षा येयली म्हणटाना वत्तड या टेन्शन. ल्हानशे भुरगे म्हणटा टेन्शन जाता म्हणून. हे सर वत्तड आसतना थंयसर हार्मोनल चेंजीस जाता आनी हे हार्मोन या स्पेशली जावन इस्ट्रोजन हार्मोन थंयसर उणें जाता आनी थंयसर मेन्सस जायनासतना रावूंक कारण जाता. आनी लक्षणां कितें म्हळ्यार थंयसर मोठाय येता. पयलीं हांवें सांगलें एक पिरियड्स येनात. दुसरें मोठाय एकदम मोठाय येता. मागीर थंयसर तोंडाचेर केस. ओके. वॉट यू कॉल हिर्सुटिजम हें दिसून येता. आनी पुरासान आळसाय असलें दिसून येता. तशेंच एक तराचें एंग्जायटी इल्लें डिप्रेशन असलें दिसून येता. असले बरो लक्षणां एका PCODंत सादारण जावन आमी पळयत. आतां तुमी सांगलें नियंत्रण. कशें नियंत्रण करियेत. या नियंत्रणाक पयलेंच आमी कालें करचें म्हळ्यार आमच्या खाणांत मेन खाण लॉट ऑफ वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रुट्स असलें खाल्लें जाय पडटा. रेड मीट इल्लें एवॉयड करचें पडटा स्पेशली असलें समस्या आशिल्ल्यांनी. मागीर थंयसर एक्टिविटी कितें म्हळ्यार दिसाक 1 घंटो मनी एक वॉकिंग करचें. बरो घाम सुटाचें. आनी तिसरें विश्रांत या न्हीद बरी एक 7 ते 8 घंट्याची न्हीद जाय. आनी रेगुलर एक्सरसायज हें सकट जर आमी एकल्या स्त्रियेन केलें तर खंडीत जावन PCOD येवचे समस्या उणे जातात हे कंट्रोलाक करियेत. तशेंच हाका एक ट्रिटमेंट इवन होमिओपॅथीक आतां हें ट्रिटमेंट आसा. हें PCOD जाल्यार बेजे म्हणना. मस्त पोवटी मस्त स्त्रियो चेडवां भियेतात ते बेजे म्हणना खंडीत जावन ताका एक सोल्युशन आसा. पूण हांवें कितें सांगलें पळय हांगासर एक रेस्ट या एक्टिविटी वॉकिंग या खाणांत असलें पुरा इम्पॉर्टंट जावन करचें पडटा. आनी उपरांत आमचे तें असले समस्या असले येतात खंडीत जावन आमी वखद दिता आनी तांकां रेगुलर पिरियड्स येवचे बरी करियेत. ओके. आनी एक समस्या स्त्रियांत
मस्त जाण स्त्रियांत दिसून येता फायब्रॉयड आमी कितें म्हणटा आमच्या भाशेन गर्भकोशांत गेड्डो म्हणटा न्ही वय आनी ह्या मस्त स्त्रियांत पळयल्लें आसा आमी म्हळ्यार फायब्रॉयड्स आसा म्हणून हर एक स्त्री हाच्या विशयान कंप्लेन करता. कसं एक हे पिड्या विशयान तिला सांगयतली तुमी हाची लक्षणां कितें आनी कशें आमी एक आमच्या हातोटेक हाडयेत, कशें आमी नियंत्रण करयेत आनी हाका चिकित्सा कितें हाचे वेळेचेर सडीत माहिती दिवेत गे सिस्टर. ओके. गर्भकोशाचे गेड्डे म्हणटानंत भियेतात. फस्ट ताणें चिंचें तें कॅन्सराक पडटा. वय येतात भियेतात. देखून गर्भकोशाचे गेड्डे एक बिनायन ट्युमर्स ते भियेचे म्हणून आनी कॅन्सराक 0.1 चान्सेस मात्र. देखून तांतू घाय भियेचे म्हणून ते कॅन्सरस ट्युमर्स नाही ते. आतां हे गर्भकोशाचे गेड्डे आमी म्हणटा ना आमी बिनायन ट्युमर्स म्हळें. आतां गर्भकोशांत सडावत जावन हे गेड्डे 20 तावन 35 मुसोर सडावत इवन उपरांत 50 मुसोरी आमी पळोवंक शकता मस्त स्त्रियांत हें दिसून येता. आतां हें कारण कितें म्हळ्यार थंयसर एक ओबेसिटी म्हणटा मोठाय ओके मोठाय आनी दुसरें परत्यान हार्मोनल चेंजीस जावन आनी तिसरें थंयसर परत एक्टिविटी उणे एक्टिविटी. एक्चुअली हेंच कारण म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी रिस्क फॅक्टर्स कितें म्हूण सांगयेत पळय. आतां कोणेय हेंच कारण म्हणून येदोळी कोणें सोदून काडूना पूण रिस्क फॅक्टर्स म्हणून सांगयेत. तिसरें हांवें सांगचें जाल्यार जेनेटीक. आतां कुटुंबांत एक स्त्री एक आवयक आसल्यार ते एक दुयेंत येवचे चान्सस चड. ओके देखून ह्या संबंदांत आमी पळोवंक गेल्यार हेरिडिटरी जेनेटीक दान जावन आसता. मागीर असले समस्या येता आसतना आमी पयलें एक सडावत स्कॅन करतात. आतां हे फायब्रॉयड ल्हानशें एक काले म्हणटात बियेची गात्र तें तावन एक कुंबाळाक एक गात्र दितले आसून पुरो. आतां वय अशें ल्हानशें आमी सीडलींग फायब्रॉयड म्हणटा ताच्या एक सायज व्हड जावन येता. पूण हे तक्षण व्हड जायनात. एक 5-10 वर्सां सर हे सायज व्हड जावन येता. देखून कांय भियेचें म्हूण गरज ना. आतां सुरवेर हे फायब्रॉयड जाल्ल्या टायमार आतां आमकां सडावत जावन हे फायब्रॉयड कशे कळीत जातात म्हळ्यार एक थोडे सिमटम्स दिसून येतात. आतां हे फायब्रॉयड भितरल्या फायब्रॉयड ह्या सबम्युकोसल म्हूण लेयर आसा गर्भकोशाच्या भितर थंयसर हे फायब्रॉयड आसल्यार एका स्त्रियेक हेवी ब्लिडींग जाता, मस्त ब्लिडींग जाता. तशें एक स्त्री मस्त ब्लिडींग जाता म्हणून थंयसर ती स्कॅन करूंक म्हूण गेल्यार पळयल्यार थंयसर तक्षण म्हणटात तिजें युट्रस काडीचें म्हणून. वय तसले एका समस्येक बरी जाता. मागीर थंय गेड्डे आसात ते युट्रसाच्या वयर त्या लायनीर ह्या सबसिरोसा तसल्या लायनीक थंयसर आसल्यार कांय भियेचें म्हूण ना. हे फायब्रॉयड तुका ट्रिटमेंट आमचे होमिओपॅथी ट्रिटमेंट आसा ह्या ट्रिटमेंटांत हे फायब्रॉयड खंडीत जावन नपय जातात. मागीर थंयसर सडावत जावन हे फायब्रॉयड व्हड जावन येतात. ओके ते आसल्यार आतां काल जाता गर्भकोशाच्या मुखल्या कुशीन थंयसर ब्लॅडर आसा, युरिनरी ब्लॅडर आसा, ताच्या वयर ते प्रेशर घालूंक शकतात. आतां प्रेशर घाल्यार थंयसर काल जाता युरीन या मस्त पोवटी मुतोवंक फ्रिक्वेन्सी चड जाता, मुतोवंक वचचें पडटा. मागीर थंयसर गर्भकोशाच्या फाटल्या कुशीन थंयसर रेक्टम आसा, ताच्या वयर प्रेशर घालयत आनी ते दाळ काल थोडे फावटी मलबद्धते या कॉन्स्टिपेशन थंयसर मोशनाक प्रॉब्लेम जावचे आसात. तशेंच हे गेड्डे व्हड जावन आयल्यार थंयसर सडावत हॅविनेस या एक तराची दूख या जडायशें दिसून येता. थोड्यांक फाट दुखी आसता कित्याक म्हळ्यार ती नर्व सप्लाय
पार्टीकय तशेंच गर्भकोशाकी सेम आसता देखून ही पाट दुखी सुदारण दिसून येता. अशें आसतना हे गर्भकोश हांवें सांगलें जर ब्लिडींग मस्त हेवी जाता अशें आसतना तांकां चडावत हिस्ट्रेक्टमी करूंक सांगतात. पूण पयलेंच कळीत आसलें जाल्यार एक 6 म्हयन्याक एक फावटी स्कॅन केल्यार थंयसर खंडीत जावन हे ट्रिटमेंटा वरवीं ते फायब्रॉयड नापयस जातात. आनी एक विशय म्हाका सांगूंक जाय कितें म्हळ्यार आतां हे फायब्रॉयड लास्ट मेनोपॉजाच्या टायमार एकच वेळा फायब्रॉयड म्हूण दिसून आयले जाल्यार काय जाता म्हळ्यार मेनोपॉजान इस्ट्रोजन उणें जाता आनी हे फायब्रॉयड श्रिंक जातात. देखून कांय खंत करचें म्हणना, सर्जरीक वचचें म्हणना आनी ते फायब्रॉयड आपापींत कित्याक म्हळ्यार इस्ट्रोजन एक्टिविटी उणें जाता, श्रिंक जाता. तशें म्हणटाना हे व्हडली आपाय म्हणून न्ही तर तेंच पळय म्हळ्यार सगळ्यान तूं डेंजर म्हळ्यार एका स्त्रीन फायब्रॉयड आसा जाल्यार डॉक्टरा कशें वचून चिकित्सा कान घेता. बट तें कॅन्सरा वळख जाता म्हूण ते एक मोतीन तांणे एक ते काय ते नेगेटीव चिंता तांणी कान उडयचें पडटा. खंडीत हें चिंता आपतांनी कान उडयचें आनी ल्हानशे फायब्रॉयड आसल्यार खंडीत ट्रिटमेंट आसा आनी ते चड जायनासले बरी करयेत. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आतां ते फायब्रॉयड भितरल्या कुशीन या त्या म्युकोसल भितरल्या कुशीन फायब्रॉयड आसल्यार थंयसर एक प्रेग्नन्सी जावंक कश्ट जातात कित्याक म्हळ्यार भुरग्याची वाडवळ जायना. देखून ताच्या पयलें स्कॅन करतना थंयसर फायब्रॉयड आसल्यार खाली ते फायब्रॉयड मात्र काडटात. ओके खाण मागीर तिका कन्सीव जावयेत प्रॉब्लेम ना. असं तुमी सांगल्या प्रमाणे एक शब्द तुमी यूज केलो मेनोपॉज म्हणून आनी एक कितें म्हणटात एक स्त्रियेच्या कुडींत फ्रॉम एज ऑफ प्युबर्टी अँड कंटिन्यू जावन एक प्रायेक पावतना रक्तस्राव बंद जाता आनी तें एक स्टॉप जाता ताका मेनोपॉज म्हणून आमी म्हणटा. बट ह्या मेनोपॉजा टायमार एका स्त्रियेच्या कुडींत मस्त बदलावण जाता आनी दुसरें कितें म्हणटात लक्षणां त्या पटेन दिसून येतात. एक बारीक अखांताक वळख काय म्हणटात एक स्त्री त्या टायमार अखांताक वळख जाता. हें कशें एक मेनोपॉज पिरियड एक एका स्त्रियेन फूड करयेत आनी तुजी कसली सलाह आमच्या स्त्रियांक तुवें दिवयेत. मेनोपॉज म्हळ्यार थंयसर मेन्सस आखेर जावचें. एक वर्सभर एक स्त्रियेन मेन्सस जायना जाल्यार थंयसर मेनोपॉज म्हणटा आमी. आतां हें हर एका कंट्रीन दुसरे नमुनेर आसता. आमच्या भारत देशान सडावत जावन 45 to 55 ह्या प्रायर एक स्त्री मेनोपॉज एटेन करयेत. पूण आतां हांवें सांगचें जाल्यार तें मेनोपॉज जावच्या पयलें पेरी मेनोपॉजल सिमटम्स आसात. ताच्या पयलें कांय जाता म्हळ्यार एक 3-4 वर्सां पयलेंच तिका एक सडावत हॉट फ्लॅशेस विपरीत तरान दग जावची, घाम येवचो रातीचे आनी मस्त घाम येवचो. हे म्हळ्यार सडन म्हणल्यार बरें सडन जावचें जाता जिवान पुरासान जाल्ले बरें जावचें, घाम देंवले बरें जावचें, घाम जावचें ही बरें लक्षणां म्हणटात तुमी. आनी एक इरिटेशन जाता. मागीर थंयसर मेन्सस एवरी मंथ येनात. एक 2 म्हयन्या एक फावटी 3 म्हयन्या एक फावटी तशें सो खास थंयसर एक उणें जावन येता. देखून हे एक फेज ही पयली फेज हाका पेरी मेनोपॉजल पिरियड म्हणटा. ताच्या उपरांत थंयसर मेनोपॉज जाताना एक वर्सभर मेन्सस जायना सो ताका मेनोपॉज. ताच्या उपरांत पोस्ट मेनोपॉजल म्हणटात. आतां पोस्ट मेनोपॉज जाताना थंयसर तिका विविध नमुन्याचे समस्या येवंक पुरो. आतां म्हाका एक सांगूंक जाय कितें म्हळ्यार इस्ट्रोजनाची एक्टिविटी. आतां हें मेनोपॉज जावन येता आसतना इस्ट्रोजन उणें जावन येता. उणें जाल्लेंत थंयसर ओवरीचें काम उणें रावता. ओवरीचें काम रावता, इस्ट्रोजन उणें जाता. तशें जाल्लेंत हें इस्ट्रोजन एक फिमेल हार्मोन एक कितें जाता एक स्त्रियेक एक सोबाय दिता. एक स्त्री एक तेचें हास्यें मुखामळ म्हणटा आमी तें एक इस्ट्रोजना वरवींच. थंयसर बरे केस आसतात माथ्याक केस सोबाय दिता न्ही स्त्रियेक तें इस्ट्रोजन एक्टिविटी वरवीं.
मागीर सादारण जावन आमी पळयता स्त्रियांत एक हार्ट अटॅक्स उणे दादल्या मनशां दिसड हे इस्ट्रोजन खंडीत जावन तें बरें रक्त परिचलनेक कारण जाता. मागीर इस्ट्रोजन देवान दिल्लें एक व्हडलें सयत दायज न्ही खंडीत स्त्रियेक एक खंडीत दायज देखून हे इस्ट्रोजन तुका एक स्त्रियेक लायव्हली दवरता, एक्टीव दवरता आनी एक केदारस एक स्त्री लावालाविके म्हणटात न्ही लायव्हली सुटसुडीत त्या परिस्थितीत एक स्त्री आसता हाका एक इस्ट्रोजन कारण. आतां हे इस्ट्रोजन उणें जावन येता आसतना काय जाता इल्लो डिम जाता न्ही थंयसर इल्लेशें डिप्रेशन येवंक साध्य आसा, इल्लें इरिटेशन जाता, इल्ली एंग्जायटी जाता, इल्लें पल्पिटेशन आराम जातात. मागीर थंयसर हांवें सांगलें हें इस्ट्रोजन कॅल्शियम एब्जॉर्प्शनाक कारण जाता. पूण इस्ट्रोजन उणें जाल्ल्यान थंयसर कॅल्शियम उणें जाता आनी बोन एक्ट काय जाता डेन्सिटी उणें जाता, ऑस्टिओपोरोसिस म्हणून असलें एक स्त्रियांत दिसून येता. गांठी दुख आराम जातात. हे सरकट मेनोपॉज दुसऱ्या पिडेक कारण जावंक साद आसा म्हणटात की दुसऱ्या पिडा म्हळ्यार हें रेगुलेशन हार्मोन रेगुलेट करता बदलावन जाताना तसं साद आसा वय खंडीत जावन साध्य आसा. आतां हे ताका एक वाट आसा न्ही आमी कशें धैर्यान एक बदलावन आमी स्विकार करयेत खंडीत घातल्यार एक फूड करयेत. वय आतां पयले स्त्रियेन समजय हें नॅचरल जावन मेनोपॉज इज ए नॅचरल प्रोसेस. कशें मेनार्की नॅचरल जाता तशेंच मेनोपॉज नॅचरल प्रोसेस. हाका हें बंद करनासतना हें जाय म्हाका बंद पडनो जो म्हणून केलें जायना. हें बंद पडटा तो वेळ येत आसतना बंद पडटा. आतां पयले स्त्रियेन हें एक्सेप्ट करीत हें नॅचरल म्हणून स्विकार करीत आनी ताका तयाराय करीत. तयाराय केल्यार खंडीत जावन एक स्त्रियेक हें फेस करूंक हें फूड करूंक जाता. आनी ताका जाल्लें एक खाणांत व्यत्यास. आतां सडावत आमी खालें म्हणटा फायटो इस्ट्रोजन म्हणून आशिल्लें खाण सेविजय. हें फायटो इस्ट्रोजन खंयसर मेळटा म्हळ्यार आमी एक सडावत रांदयत तातूंय एक बिन्स आमी खालें म्हणटा ते सोयाबीन्स ते सोयाबीन्स म्हळ्यार काळू बिन्स काळू एक सादारण एक सोवळी तरी अशें आसा त्या काळूंत या मेथींत हें सड आसा. ओके असलें खाण सडावत जावन सेविजय. तशेंच तीळ या कॅल्शियम ड्राय ग्रेप्स बादाम असलें सेवल्या वरवीं एक हार्टाक या कोलेस्ट्रॉल आनी फ्लाक्स सीड म्हणटात आगासे बीजा हें इल्लेशें हर एका दिसा सेवल्या वरवीं कोलेस्ट्रॉलाक जायनासतना रावोंक या मोठाय नासतना रावोंक असलें खाण तांचे हर एका दिसा आसा जाय. तशेंच इल्ले एक्टिविटीज चड जाय उणें करचें न्हय एक्टिविटीज चड जाय अशें इस्ट्रोजन लेवल इल्लेशें मेनटेन करूंक साध्य जाता. आनी तशेंच लॉट ऑफ सकारात्मक चिंताप ए पॉजिटीव एटिट्यूड थंयसर आसलें. अशें आसतना तांकां हें फूड करयेत आनी हें स्विकार करूंक तांकां सुलभ जाता न्ही. वय सिस्टर स्त्रियांत आमकां वताले पण एक तुमी फायब्रॉयड विशीं उलयल्यात आनी एक कॅन्सर एक व्हडली मारेकार पिडा न्ही. आनी हे कॅन्सर मस्त जाणां स्त्रियांची भलायकेत बिगडला म्हूण सांगेत. आनी सडावो जावन स्त्रियांक कॅन्सर अटॅक जावचें खंयच्या तरान आनी हाच्या विशयांत इल्लें आमच्या विक्षकांक इल्लें म्हायती दिवेत की. खंडीत जावन कॅन्सर एक मारेकार पिडास वय पूण स्त्रियांक सडावत जावन बसची एक कॅन्सर म्हळ्यार स्तनाची कॅन्सर आनी गर्भकोशा या ताचे गर्भकोशाचे गुमटेचे कॅन्सर म्हळ्यार सर्वायकल कॅन्सर म्हणटा आमी. ही स्तनाचें कॅन्सर सडावत जावन पयल्या स्टेजीर या दुसऱ्या स्टेजीर आसल्यार तें बेगीनच आयडेंटिफाय करयेत आनी ताका ट्रिटमेंट आसा. आतां स्तनाचें कॅन्सर म्हणटा आसतना थोडीं लक्षणां म्हाका सांगूंक जाय. सडावत स्त्रियो लजतात लज या शायनेस म्हणटा वय लज येतात. हें लज एक्चुअली आमी खालें म्हळ्यार पयलें आमी हें लज सोडी जाय. आनी सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट एक सडावत जावन
30-40 जाताना हर एक दीस म्हणलें बरी या एक हप्त्याक म्हणलें बरी एक सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करचें पडटा. ते दाळा कितेंय चेंजीस आसात शेपांत रायट आनी लेफ्ट दोनांय ती कांय चेंजीस आसात की पळयचे शेपांत. सायज व्हडगी ल्हान सायज ओके. मागीर खंय तर डिस्चार्ज ते निप्पल्स आतावन कितेंय डिस्चार्ज येता तर ओके हेंय पळयचें पडटा. जर आनी ताचे व्हडले फस्ट सिम्पटम खालें म्हळ्यार लंप ओके. आतां 2 टायप्स ऑफ लम्प्स आसात. बिनायन लम्प्स आसात तशेंच मॅलिग्नंट्स. आतां हे बिनायन म्हळ्यार आमी फायब्रो एडिनोमा म्हणटा. ते बेगीन दिसून येतात पूण ते दूख आसतात तशेंच ते मूव करियेत. जर आमी अशें धरलें जाल्यार मूव वय उंदीर दवता पळय तशें एक मूव जाता थंयसर. ताका फायब्रो एडिनोमा म्हणटा. पूण कॅन्सरस लम्प्स तशें न्हय ते एटॅच्ड आसतात करूंक जायना घट आसतात वय. तसले जर आमकां लम्प्स मेळ्ळे तशेंच ब्रेस्टांतच न्हय एक्सिलांत या काकेच्या पोंदाकी असले ल्हानशे लम्प्स मेळ्ळ्यार ते येसर आमी कालें करता थंयसर एक डॉक्टरा कडच्यान गेल्यार थंय मॅमोग्राफी करियेत या बायोप्सी करून पळयत ते बिनायन ट्युमर्स गी कॅन्सरस मॅलिग्नंट ट्युमर गी म्हणून. आयच्या काळार हें ब्रेस्ट कॅन्सर हे कॉमन जाला न्ही खंडीत जावन बट भिवची गरज ना. भिवची गरज ना कित्याक म्हळ्यार ब्रेस्ट कॅन्सरान तुका आयडेंटिफाय केल्लेतलें बरें. थंयसर तुका फस्ट ते ट्युमर हे लम्प्स काडटात या ते लिम्फ नोड्स स्प्रेड जावचे थ्रू लिम्फ नोड्स ते काडटात. मागीर तुका एक सर्वायवल रेट चड आसा 20 वर्सां 100 ओके. हें स्तनाचें कॅन्सर देखून खंयचेय भिये नासतना पयले असले लम्प्स कांय मेळ्ळे या कांय चेंजीस आसात ब्रेस्ट चेंजीस आसात तर कांय भिये नासतना पयले गळाय करिनासतना वचून डॉक्टरा कडेन दाखोवन ताचें स्कॅन कितें आसा तें करून ते फायंड आवट कर ताका जो तें ट्रिटमेंट आसा केमो आसा रेडिएशन आसा आनी इवन होमिओपॅथीन वखदां आसात खंडीत जावन थंयसर किमोचे इफेक्ट काडूंक वखदां आसात. आनी दुसरें कॅन्सर हांवें कितें सांगलें म्हळ्यार गर्भकोशाचें या सर्वायकल कॅन्सर हें कॉमन आसा. आतां सडावत हांवें सांगलें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग उडोवलें कांय शब्द वापरलो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग. आतां 1 वर्स जालें मेन्सस रावले मेन्सस ना 1 वर्साक कांय मेन्सस ना. उपरांत परत जर मेन्सस आराम जाले ते दाडा एका स्त्रीयेन परत वचून टेस्ट करीचें कित्याक म्हळ्यार गळाय करून वचो ओके. एकले सिरियस म्हूण चिंतून वय खंडीत जावन हे म्हळ्यार सडावत जावन हे हायपरप्लेजिया म्हणून दिसून आयल्यार ते मुखार कॅन्सराक पडटा म्हणून सांगता. ह्या टायमार डॉक्टराची भेट खंडीत गरज आसा. आनी सडावत जावन तसलें आसल्यार ते युट्रस काडटात हिस्ट्रॅक्टमी करतात आनी मुखार कॅन्सर येनातले बरी करतात. सो देखून पयलें असलें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग आसा तर गळाय करनासतना पयलें थोडे फावटी चिंता हें गरमी जावन सुरू जालो असलें एक चिंताप आसा. खंडीत जावन असलें चिंताप न्हय. देखून पयलें असलें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग या मेन्सस रावल्या उपरांत जर ब्लिडींग जाता जाल्यार वचून थंय दाखोवचें बरें टेस्ट करून ताका जोक्त ट्रिटमेंट काडूचें बरें. आनी एक चिंताप आसा म्हळ्यार मस्त मोत दिनात वय स्त्रियो आसात ते निस्वार्थ म्हणलें बरें आपणाच्या विशयान चिंतचें बारी उणें आनी दुसऱ्या विशयान म्हळ्यार भुरगीं आसात कुटाम आसा त्या विशयान चिंतून आपणाच्या भलायकी विशयान चिंतचें बारीस उणें. त्या देखून तुमी सांगचे प्रकार हर एका स्त्रियांनी आपणाची भलायकी सांबाळचें बारी गरजेचें म्हण तुमी सांगलें. आनी बरे विशय तुमी उलयला सिस्टर स्त्रियाच्या भलायके विशयांत कशें एक चेडूं भुरगें वाडोवन येता आसतना कितल्या सोबायन तें वाडटा आनी एक घरांत एक ती सोबाय येता म्हणयत आनी हंतार कशें एक चेडूं भुरगें मागीर स्त्री जाता आनी कुटाम सांबाळटा थंयसर मोग आनी सर तेजी जबाबदारी एक स्त्री
जबाबदारी वसून घेता आणि तुम्ही सांगच्या प्रकारस भलायकी आम्ही खंडी जावन सांबाळीचे आम्ही स्त्री होतो दोगांय जशें देवान आमकां एक धार्मीक भयण जावन आपयलां तशेंच तुमच्या मुखांतर डॉक्टरा मुखांतर आनी एका सबार स्त्रियांक तुमी एक बरी माहिती दिली तुमकां देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर फाटल्या 2 म्हयन्यांत तुमी फ्री कॅम्प आनी पुरा दिवचे आमी आयकलां आनी पळयलां दुजान पळयलां एका कॅम्पांत आमी येवन भागीदार जाल्लीं आनी मुखल्या दिसांनी तुमची कसलें येवजना म्हूण येत नातल्यार फ्री कॅम्प आसा जाल्यार तुमकां हांगाच सांगीत विक्षकांक इल्लेशें ताचे विशयान दिलें म्हायती दिया लास्ट जनवरींत थायरॉयडा विशयान आमी केल्लें कॅम्प आनी 4 फेब्रुवारींत एलर्जी समस्या विशयांत कॅम्प केल्लें आनी खंडीत जावन ह्या म्हयन्यांत ती कॅम्प आसा आनी हे येवच्या हप्त्यांत 13th and 18th म्हणसर हे स्त्रियांच्या संबंद हेल्था विशयांत खंडीत जावन फायब्रॉयड सांगलें PCOD आनी मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलॅरिटीज अशें विविध स्त्रियांच्या समस्या विशयांत हे 13th and 18th म्हणसर सगळो हप्तो फ्री हेल्थ कॅम्प चलोवन खंयसर आसतलें कॅम्प हे तोकोट ते सोमारा बुधवारा शुक्रारा शनिवारा आनी 4 दीस आनी रोजा मिस्तिका मंगळारा आनी ब्रेस्तारा ह्या 2 दिसांनी गुरपूर चलता आनी सगळो हप्तो देखून तुमी खंडीत जावन कसलीय स्त्रियांचे समस्या आसल्यार ह्या कॅम्पाक तुमी येजय आनी हातूंत भाग घेजय आनी हें फ्री तुमचे खातीर आयोजीत केलां खंडीत जावन असो प्रयोजन जोडी जाय म्हूण म्हजी विनंती डॉक्टर सिस्टर मेबल ह्या म्हयन्यांत आमी स्त्रियांचो दीस आचरण आमी केलो आनी हो म्हयनो स्त्रियांकच म्हणून समर्पण दिला तुमी एक स्त्री जावन तुमी एक धर्म भयण जावन तुमी एक वैज जावन समाज सेवकी जावन आमच्या स्त्रियांक तुमी एक संदेश दिजे म्हणून म्हजी विनंती या स्त्री हे खंडीत जावन देवाचें वर्तें देणें घरा एक आवय एक पतीन भयण आनी एक चली अशें मस्त रितीनी एक स्त्री हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करता त्या स्त्रियेक आनी एकल्याचे कश्ट बेगीन समजतात कित्याक हांवें मस्त सांगलां हार्मोन इस्ट्रोजन हार्मोन आनी एक अशें म्हाका कितें संदेश दिवंक जाय गे म्हळ्यार कितें देवान एक स्त्रीपण म्हूण दिलां हें वुमनहूड हें आमी बरें करून स्विकार करी जाय मोगान आनी बऱ्या चिंतपान पॉजिटिवली हें स्विकार करी जाय कित्याक म्हळ्यार मस्त पावटी आपूण कित्याक एक स्त्री जावन जल्मली आपूण कित्याक एक चली जावन जल्मली असलें एक पाड चिंताप आयकूंक मेळटा खंडीत जावन स्त्री ती आबाल न्हय ती स्ट्रॉंग आनी तशीच एक एफेक्शनेट वुमन एक स्त्री खंडीत जावन एक घर करता सगळ्यांक तिचो मोग दिता आनी थंयसर एक भुरगें कश्टातना स्त्री थंयसर बेगीनच ते सगळी रात म्हणल्यार बरी न्हीद कळ्ळी म्हणी तें आरायक या सुश्रूत करता देखून खंडीत जावन हर एका स्त्रियांक आज हांव सॅल्यूट करता आनी ह्या स्त्री आमी सक्कड स्त्रियो कितें आमी देवातावन हें स्त्रीपण ह्या वुमनहूड आमी स्विकार केलां तें आमी कन्स्ट्रक्टीव रितीन बऱ्या रितीन हें सांबाळूंक पयलें हांव तुमकां उलो दितां तुमची भलायकी तुमच्या हातान देखून पयलें भलायकी सांबाळा आनी मस्त विशय हांवें सांगले पाड जावच्या पयलेंच कितें करयेत ह्या प्रिकॉशन्स टू बी टेकन कितें करयेत तें हांवें सांगलें थोडें फूड एक्टिविटी एक्सरसायज या दुसऱ्या कडेन बरो संबंद दवरचो बरें चिंता पाठोवचें बरें बूक वाचचें मिडिया हांगासर दिव्यावाणी हर एका दिसा म्हणलें बरी मस्त दिव्यावाणींत ह्या मिडियांत बरें बरें प्रसार जाता इल्लो वेळ कशी ह्या मिडिया मुखार
आनी इल्लो वेळ हेरां संगी करसिया आनी थोडे मागण्यांती आनी बऱ्या चटवटकेन करसितना खंडीत जावन एक कितें वुमनहूड आमकां दिलां तें बरें करून आमी ह्या संवसारान करसियेत म्हणून सगळ्यांक हांव एक शुभाशय पटयतां. तशेंच एक विनंती तुमचे लागीं करतां. सबार स्त्रियांक तुमी एक बरी माहिती दिली. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी खंडीत जावन तुमी दिल्ली माहिती सबार स्त्रियांक ही उपकाराची जावंक पावतली. आनी थोड्या फावटीं दुसऱ्या विशयान चिंतच्या बदलाक जत्त विशयान चिंतून हांवें कशी म्हजी भलायकी सांबाळयत म्हणलें एक जबाबदारी हर एका स्त्रियेक आसा म्हणलें तें आमी चिंतून पळय जाय. त्या देखून तुमकां देव बरें करूं आनी तुमच्या कलें तुमी दिल्ली ती माहिती आमकां उपकारा पडली. मोगाच्या विक्षकांनो, येदोळ पर्यंत भोव अपुरबायेच्या कार्यक्रमांत तुमच्या मोलादीक सांगात तुमी दिलो. तुमकां सर्वांक आमी बरयल्ल्या खडसांत देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां तावनच हर एका म्हयन्यांत आरंभ जावचे फ्री कॅम्प सिस्टर मेबल चलोवन व्हरता. सर्वांनी ह्या कॅम्पाचो पुरतो फायदो जोडूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. वय मोगाच्यान ह्या कॅम्पाची पब्लिसिटी आमी आतां तुमच्या मुखार दाखोवनच आसा. सर तुमच्या मित्रां संगी आनी सर तुमच्या कॉन्टॅक्टा संगी हे तुमी शेअर करा आनी जाले इतल्या लोकांक ह्या भलायकेच्या समस्या कोणाक आसात तांकां सर्वांक हे कॅम्प फळदायक जावं दी म्हणून हांव आशेतां. आनी तशेंच हे कॅम्प चलोवन व्हरच्या सिस्टर डॉक्टर मेबल हिकाय देवाची सर्व विसरार बेसांवां हांव तिचेर आशेतां. येदोळ पर्यंत हे भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या सर मोगाच्या विक्षकांक हांव बरयल्ल्या काळसांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आज ह्या कार्यक्रमाक आमच्या स्टुडियोक हांगासर येवन ती हाजीर जावन ह्या कार्यक्रम चलोवन व्हेल्ल्या मानादीक सिस्टर डॉक्टर लॉलिटा पिरेरा तुमकांय आमी बरयल्ल्या काळसांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकाच्या नांवी तुमचो आभार आमी मागता. मोगाच्यान हें कार्यक्रम तुमकां बरें लागलें तर खंडीत जावन ह्या कार्यक्रमा विशयांत एक बरें कमेंट घाला आनी तशेंच हें कार्यक्रम हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया. आनी मुखलो अंकडो आमचो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो बांद आनी मोग अशेंच आसूं दी. तवळ पर्यंत देव बरें करूं. दिव्यवाणी